कळसा आणि दुसरे वाटेन जो मलप्रभा आसा ती 5 किलोमीटर नष्ट केल्ली आसा. म्हणजे तुम्ही जर वचून ते पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें की सीमा भागातले जे कणकुंबीचे लोक आसा महाजन आयोगान हो सगळो भाग महाराष्ट्राक दिल्लो आसा. आयज ना जाल्यार फाल्यां तरी हो भाग महाराष्ट्रात वयतलो. त्याच्या पयलीं आमी हे उदक आसा ते कर्नाटकान व्हरुया. हेका लागून कर्नाटक हे उदक जे आसा ते व्हरपाक नेटान कामाक लागलेले आसा. तुम्ही जर पळयले जाल्यार पेरियार नदीचेर मद्रास सरकार जेन्ना असले ब्रिटिशांच्या कालखंडात तेन्ना केरळ मद्रास संस्थानान येताले तर त्या पेरियार नदीचेर धरण बांदला आणि धरणाचे पुराय उदक आसा एक थेंबर उदक केरळाक मेळना. ते उदक सरळ तामिळनाडून वयता मद्रासाक वयता. म्हणजे ही परिस्थिती आसा. म्हणजे एकदा एका राज्यात आसपी उदक जर तुम्ही वळयले जाल्यार ते परते दुसऱ्या राज्यात जेन्ना हो भाग वयता तेन्ना तांकां ते वापरपाक मेळना. आणि ह्याच संदीचो फायदो घेवन कर्नाटक सरकार हो नेटान प्रयत्न करता. पण महाराष्ट्र सरकारान आयज मेरेन म्हणजे आमकां जी मदत करपाक जाय ती महाराष्ट्र सरकारान अजिबात मदत केली ना. आणि उदक आमचे अशें कित्याक व्हरता हे म्हाका एक कोडे पडला. म्हादईचे उरफाटे उदक कर्नाटक सरकार व्हरता आणि जगात म्हाका दिसता अशी गजाल खंयच जावना की म्हादईचे उदका प्रमाणे खंयचीच नद उरफाटे वेल्ले. वयरसून सकयल उदक हाडयला वयरसून सकयल उदक वयता हो निसर्गाचो गुण आसा. पूण आमचे केंद्र सरकार तांकां परमिशन दिता मदच्या मदीं डुप्लिकेट लेटरां दिता आणि ते आपणाक जाय ते करता. आणि आता तांकां आमच्या सरकाराक ते आयकना. कारण कितें आमच्या गोंयांत 2 खासदार कर्नाटकाचे 28 खासदार तेंचे आयकतले कशें जाता. सरकार म्हणटा जावडेकरान लेटर दिला आमकां काय खबर ना. जावडेकर म्हणटा म्हाका काय खबर ना. अरे कोणाक खबर आसा जर 1 महिना रावले 2 महिने रावले 3 महिने रावले कारण आमकां दिशिल्लें मुख्यमंत्री कितें तरी करतलो आणि ते पत्र स्टॉप करतले. पूण मुख्यमंत्र्यान पयलीं डिस्कस केलें आणि सांगलें की आमी सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाय आणि त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टात घातले. मित्रांनो जेन्ना थंय आमी हांगा आशिल्ले तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी कमिटी काडुया आणि थंय व्हिजीट करुया म्हणून. जे म्हणणे बाब राजेंद्र बाब केरकरान तांचे मुखार मांडिल्ले आणि ताका सगळ्यांनी एकमुखी सही दिलो आणि तांकां सांगलें की खंयच्याच परिस्थितीन हे स्टॉप जावपाक जाय आणि म्हादईचे जर उदक जे मलप्रभात वळयलां ते स्टॉप जालना जायच्या गोंयचेर हाहाकार जातलो. तुमच्या फाटल्यान तुमच्या सायडीच्यान जी बिचोलीम रिवर आसा हो रिवर सुद्धा म्हादईचो फाटो. जी अस्तोड्याची रिवर आसा ती सुद्धा म्हादईचो फाटो. आणि जी साखळेची रिवर आसा जी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात आसा ती सुद्धा म्हादईचो फाटो आसा. आणि इतले खबर आसा आसतना सुद्धा हे अजून बसून कशें जायना. जर तिनूय सरकारां भारतीय जनता पक्षाची आसा जाल्यार ह्यो गोष्टी अजून बसून कित्याक सॉर्ट जावना. म्हाका आन्सर जाय. म्हाका म्हणजे सुधीर ढवळीकराक आणि मोगो पक्षाक आन्सर नाका गोंयच्या लोकांक आन्सर जाय. डायवर्ट झाले हे म्हादईचे उदक समजा जर बंद झाले जाल्यार आमच्या सगळ्यांचेर संकट येवपाचे आसा हे आमी जाणून घेवपाक जाय. त्याच्या खातीर सरकाराक जाग हाडप हे आमचे काम आसा. सरकाराच्या विरोधान आमी कांयच करिना. सरकाराक पूर्ण आमचे सहकारी आसा. मुख्यमंत्र्याक सुद्धा आमचे सहकारी आसा. मुख्यमंत्र्यान आमकां ही म्हादईचो हो जो पाण्याचो जो लोन आसा तो कायम आमकां तेंच्यांनी हो दिवचो पूर्ण करून दिवचो. कारण हे जर बंद जाले हेजे तांकांय तो त्रास आसा. मित्रांनो हांगाच थांबता आसतना एकच गजाल सांगता की जो प्रवाह थंयच्यान जो सुरू जाल्लो आसा की हे न्हंयचे उदक ज्या स्पिडीन वयता त्या स्पिडीन भरतेचेर खारे उदक जेन्ना भरतेक समुद्राचे भरतेचे उदक असता त्या स्पिडीन ते उदक वयर चढत असता. ते उदक भरतेचे खारे उदक वयर चडटा आणि हे जे साये उदक आसा ते वयल्यान येता पळय ते सकयल वयता आणि सकयल वयता आसतना थंय सकयल एका पॉइंटाचेर ते क्लॅश जाता आणि थंय ते एकामेकाक आपडटा आणि ते खारे उदक सकयलच उरता आणि साये उदक आसा ते वयर उरता. आणि म्हणून आमकां वयर सगळ्या सायेनी उदक मेळटा आणि खारे उदक थंयच आडवून उरता. म्हणजे आनी एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाची गरज आसा की जर साये उदक जर म्हादय नदी ही जर ना
जाल्यार ते साये उदक खारे उदक सगळे वयर येतले आणि ज्यो आमच्यो बागायती आसा जी शेतां आसा जे शेतकार भाव आमचे जगता ज्या शेतींतल्यान आमकां धान्य मेळटा ते सगळे पेड्ड्यार जातले ते वतले आणि शेतकरी आमचो गरीब परत शेतकरी वतलो आमचो गरीब जातलो.